ऑफिसर येऊन तुका ते ना पयलीं धाडटा. केन्ना केन्ना सुरू जालें तें सांग. आतां एक 2 म्हयने जाले ते सराक सांगलें तुगे मराक हा. न्हू तेणीच हें करून मागीर येयल्ले ते आतां कितें जालें तुगे बिल्डिंगाक कितें जालां? आतां कितें जालें ते पळय आतां बरें दिसता न्हू पडत बिडत म्हणून आमकां मागीर भिरांत भिरांत दिसता. दिसता. आनी ऑफिसरान कितें सांगलें तुका? अरे सारकी करता म्हटलें पण अजून कोण येयलो ना? आतां कितलो तेंप जालो? आतां एक 3 म्हयने जाले. भिरांत दिसता रावपाक फ्लॅटान? हय. अशें आनी कोणा कडेन जाल्लें आसा काय तुमकां? आनी वयर बी सगळें तें हें जालेलें आहा वयल्या लोकांचें बी सगळें. हे बिल्डिंगेची कितें पोझिशन ए बी कितें? ए टायप ते. ए. प्रॉब्लेम म्हणल्यार हेच फुल उठायला सगळे कडेन. उठायला. तुम्ही कंप्लेन केल्या? आम्ही ऑफिसान कंप्लेंट करते किती तेंप जालो? जाले आता 2-3-4 वर्सां. 2-4 वर्सां काय फूट येता जाल्यार? येता मातशें पॅच मारता परतून निकोल पडटा ते. आतां बेगिनात बेगीन केन्ना आयिल्ले दिसा 15 दीस पयलीं बी ना? ना गेल्ले एक 2 म्हयने जाले. 2 म्हयन्या पयलीं केल्लें कितें? मार्चा एप्रिला सुमार येयल्ले तेमी. एप्रिला पळोवन गेल्ले. उदक बी येता पावसाचें? म्हळ्यार तेच ते भायर रुमांतल्यान ते भितर येता. उदक घालता. बाथरूमाचे सारखे ना, संडासाचेच ना सारखे नाही बाई ही कासलेट गेल्या ही ती जण्याला लागना हे दार सारखी लागना आणि ओट्याचे बीन ओटोय गेला सगळं. उदक बी येता पावसाचें? उदक येताले ते फाटीसान बंद केले. हय येताले वयले भिंत बीन सामकी हे जाल्ली. ते मोरे ना ते पडपा पावला ना घरा आनी किचन रूम ते आमकां सारकी करता. कुडकी पडटा? कुडकी पडटा. तुम्ही कुडकी पडे पडे. केन्नाच्यान जाता आता प्रॉब्लेम? आतां ते पळोवन आसत ते. कंप्लेंट बी दिलं येयले लोक येयले. येऊन पळून गेलो हो पण काय पळोवन केलं? गेले. तुम्ही काय केलं ना? ना येयले पळयले टीव्ही मोबायलान घेवन गेले. फोटो घेवन फोटो काडले ते मोरी ना. ना हे क्वॉर्टर्स हांव पावर मिनिस्टर जावचे पयलीं PWD मेंटेन करताले. PWD तांचें काम केलें. म्हज्या लक्षांत आयलें की PWD तें काम सारकें करना आशिल्लें कारण PWD म्हणटा तांच्या पदान व्हडलेशें तांकां पडून वचून आशिल्लें. सो आय गॉट अ सिव्हिल इंजिनियरींग डिविजन क्रिएटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो दॅट तांचोच स्टाफ आशिल्ल्या कारणान आय थॉट दॅट दे वील टेक केअर ऑफ दॅम इन अ बेटर वे. म्हणजे तांचेच काम तांणी करपाचें रिपेर करपाचें बारीक बारीक हेंचे दारां मोडल्या आनी कितें मोडल्या ग्लास फुटल्या आनी कितें केलां हें तांणी करप. ताचे खातीर एक्झिक्युटीव इंजिनियराचो पोस्ट सुद्दां केलो. एक्झिक्युटीव इंजिनियर सिव्हिल इट इज फंक्शनिंग अंडर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पूण आज परिस्थिती अशी जाला की तेय म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर्स आसा आख्या एक बिल्डिंग पळय आसा ती अत्यंत बिकट परिस्थितींत आसा. ते स्टाफ कशे रावतात हांव तांकां पयर वचून फाटीं चीफ इंजिनियराक सुद्दां आपोवन हाडून दाखयलां की ते एक गाडी स्लॅब पडटलो तुमी तांकां जाता तितले बेगीन वेकेट करा. ते म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना दुसरी बांदपाक आनी हें करपाक. आनी अशे परिस्थितींत ते बल्ब फुकट वाडटा. हांव नकळो बल्ब फुकट वाडून कितें वॉट वील बी द गेन टू द कंज्युमर.